मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायकेचेर फकत आपुणूच कितें तें अधिकृत उलयतलो म्हूण सांगपी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे एक्सपोज। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायके विशीं उलोवंक विश्वजिताक अधिकृत नेमला म्हूण ना सरकार ना बीजेपी कोणेंच जाहीर केल्लें ना। मात विश्वजीत पर्रीकाराच्या भलायके विशीं ज्यो दाखयली पळय गजाली मिडियाक सांगता त्यो विस्वासपा सारक्यो न्ही हें आतां स्पश्ट। प्रुडंटाक खासा सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायते प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकाराक इंटरनल ब्लिडींग जाता आनी तें थारावंक दिल्ली एम्सांतले दोतोरां वरवीं ताचेर उपचार चल्ल्यात म्हूण आयतारा रिपोर्ट केल्लो। प्रुडंट कितें सांगून लोकांची दिशाभूल करता म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजितान ट्वीट केल्लें। मात आतां 24 वरां भितर विश्वजितूच एक्सपोज। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक इंटरनल ब्लिडींग जातालें, मात सध्या तें थांबलां म्हूण ताका स्वता पळोवन आयिल्ल्या सभापती प्रमोद सावंतान सोमारा मिडियाक सांगलां। मात तरी विश्वजिताच्यो काणयो सांगप चालूच। सीएमसीन वचून आयला आत्तां आनी जे डॉक्टर प्रमोद गर्ग आयला तांचे कडेन हांव पर्सनली उलयलो। तांचें म्हणणें आसा की तेजी तब्येत पयलींच्या खूब स्टेबल आसा आनी जे कितें भायर ब्लिडींग जालें तें सगळें स्टॉप जालां। एट प्रेजेंट सगळे पॅरामिटर्स जे आसा पळय हेल्थ पॅरामिटर्स जे आसपाक जाय ते सगळे पॅरामिटर्स आत्ताच्या घडीक स्टेबल आसा। आत्तां इम्प्रूव जाता। अजून पर्यंत तरी सेम एजच्या आत कितें आहा तशें कांयच ना। तशें कांय ना। इन्फेक्शन आसलें तें चेस्ट इन्फेक्शन आसलें, ब्लड थोडेशें उमयतलें बट तें ओके जालें। So there are a lot of things coming out of the media which I have been negating it because saying that because you are not privy to anything. I'm the only one who knows what is happening inside. And there's nothing that has been done. There is no question of any kind of bleed or anything. There's no subject. We are not discussing that. Only thing, whatever he was having the discomfort that has been addressed and he's in perfect shape now. And he actually wants to go home today. So we have said just hang on for another day and then you decide what to do. Bleeding is always stopped. Tight na nahi manta. There's no bleed or anything. एके वटेन मुख्यमंत्री स्टेबल आसा म्हणपी विश्वजीत पर्रीकाराच्या दुसऱ्या एका भलायकीच्या इश्यूचेर एम्सांतले दुसरे दोतोराचो ओपिनियन घेवपा विशीं सांगता। Yesterday, doctor has come and checked and given a specific course of medication. Will be leaving today, and another doctor who was dealing with him on another issue will also come and just check because we want to see that every aspect is looked at. One more doctor is coming from AIIMS. Not sure. I have just said that another doctor who was dealing with him. Maybe his opinion may be asked. पर्रीकाराच्या भलायकेचेर अधिकृत उलोवंक विश्वजिताक नेमला म्हूण ना सरकार ना सीएमओ ना बीजेपी कोणेंच जाहीर केल्लें ना। मात ह्या विशयाचेर आपुणूच विस्वासपा सारको प्रवक्तो म्हूण स्वताच घोशणा करपी विश्वजीत पर्रीकाराच्या भलायकेचेर वास्तवीक उलयता म्हणपाचेर हें प्रस्नचिन्ह। वर्स जालें मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचेर जीएमसीचे दोतोर अधिकृत बुलेटीन काय काडिनात। अशे परिस्थितीत वास्तवीक आनी अपडेट म्हायती गोंयकारां मुखार पावची इतल्याशी प्रुडंटाक कारण। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।